मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा शेनवार आणि सकाळची न्ही आता जस्ट 11:15 जी आसा पण ती जाल्या. पात्रांव आसा हेच घरा कडेन बिझी तो फोनार. सो हांव हांगासर व्हिडिओ स्टार्ट केला न्ही अशें म्हणून आपूण भितर गेला. सो आयज आसा शेनवार जस्ट सकाळची न्ही 11:15 सुमार जाल्या. आणि मॉर्निंग रुटीनाची एज युजल जी जी कितें सगळी कामां आसा पळय ती सगळी कामां कंप्लीट जाल्ली आसा. लायक न्हावप धुवप, क्लिनींग, ब्रेकफास्ट, देवाची पुजा सगळें जाल्लें आसा. ह्या फाटल्यान देवाची पुजा बी आयज बेगीन जाल्ली आसा. कित्याक की हो जो आसा पळय आयज सकाळीं एक्चुली बेगीन वचपाचो आशिल्लो. म्हणल्यार काम आशिल्लें एका सकाळ फुडें वचपाचो आशिल्लो. सकाळींचेच 10 सुमार बी असो वचपाचो आशिल्लो. मागीर एका कॉल आयलो की मातशें काम जें आसा पळय तें लेट आसा म्हणून. सो कोण येवपाचो आशिल्लो ताका लेट जालो खंय. सो आतां हो लेट वतलो आतां वताच्या भारार. जस्ट 11 जाल्या. आतां हेज्या नंतर तो आतां रेडी बी जावन वतलो. पळोवया केन्ना वता आनी केन्ना येता म्हण. भितर दारां घरां सगळें गडगडटा. मातशी दाराक जर खिळी बी घालना न्ही असो करून दारांचो आवाज येता. बेडरूमाच्या दारान सामकेंच. कित्याक की हें पळयात भायर वारो असलो सुटला. वारो दाखयता तुमकां. भायर न्ही भरपूर वारो मारता. आतांच न्ही ऑलमोस्ट एक वीकभर जालो दिसता. सामको न्ही सकाळ फुडें आनी असलो वारो मारता. आतां तर 11 जाली स्टील पळयात इतलो वारो. आनी तेच्या पयलीं सकाळ फुडें जेन्ना उठ्ठा पळय न्हू 7:00 7:30 तेन्ना भरपूर वारो. विंडो अशें 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 सगळें हेवटेन तेवटेन हें जाता. म्हळ्यार असो कंटिन्यू न्ही आतां थांबलो वारो. आतां परत एक असो वाऱ्याचो हें येतलो. मागीर मातसो थांबतलो परत येतलो अशें करून. सो ते वाऱ्याक लागून न्ही सगळें घरान कचरो बिचरो जाता. आनी तुमकां खबर आसा न्ही रोडार हांगासर ते सगळें खणलेलें पळय तेजी ती माती आसा तशीच आसा. म्हळ्यार तेणी कितें केलें खणलें माती हें केलें आनी तशीच दवरली ही हांगासर. सो तेणी सगळी माती जी आसा पळय न्हू ती वाऱ्यार उडटा धूल. तरी आमी न्ही सकाळ फुडें अशें करून उदक बी मारता त्या वाटेसून धरून थंय म्हटल्यार धुल्लाक लागून. बट स्टील ते सायडीच्यान सगळं धुल्ल जाता तो येता. आनी गाडी बिडी गेली म्हणटा येता. वता रोखडें सुकता न्ही उदक. आयज बी हेणें सकाळ फुडें उदक मारलेलें. आनी हें पळयात खालचं झाडां काडलेलीं न्ही सगळें खाली दिसता. घर जें आसा तें पळयात. म्हळ्यार एंट्रन्साकच झाडां आशिल्लीं न्ही सगळें भरलेलें भरलेलें अशें दिसतलें. आतां खाली तुमी म्हणटलीं झाडाच्या जाग्यार हें कितें दवरलां काय म्हणून. तर डस्टबीन म्हळ्यार कचरो व्हरपाक येता गाडी येता. सो ती गाडी येतली आतां. सो ताका लागून ताणें तो कचरो हितून घालून दवरला बॅगान. सो ती मागीर ती पिशवी तशीच दिवपाची. आमी वेट कचरो जो आसता पळय न्ही किचनांतलो तो ना दिनात. सो होच कचरो जो आसता तो प्लास्टीक एंड ऑल जो ड्राय कचरो कितें जाता पळय तेच सगळं. सो ताणें तो पॅक करून दवरला तो दिवपाचो आतां. आनी हें हांगासर उदक मारलेलें सकाळीं. सो काल ही झाडां राती लेट जालो न्ही सो धुवूं नाशिल्लीं हें पळयात हांगासर सगळीं. सो सकाळीं उठून पयलीं ती झाडां जी आसा पळय न्हू ती धुली. असलो थंड वारो तितून भितर असो उदक पयलीं थंड थंड येता. आमच्या बांयचें उदक न्ही टँकान बी उदक थंड जाल्लें आसता. उदक थंड थंड हें सगळें केलें. आनी आयज सकाळ फुडें सामको चडच खडखडो खावपाक लागलो. उदक सामकें थंड न्ही सकाळ फुडें उदकान हात घालतकीर सामकें आनी थंडी खावपाक लागली सारकी. सो आतां ही जी झाडां आसा पळय न्हू ती धुवन दवरलेली सकाळीं. सो मागीर कितें जाता तांकां माती उदक पडलें कित्याक पोंच्यान बुराक आसा न्ही तांकां उदक ड्रॉप आवट जाता. सो ताका लागून दवरलेली भायर. आतां वत इतले बेगीन काय हांगासर येयना न्ही ते सायडीच्यान येतलें अशें हांगासर वत हांगा येयना. सो ती आतां काडून म्हाका हांगासर वयर दवरपाक जाय. आनी 2 एक्स्ट्रा केल्या न्ही तांकां आतां जागो करपाक जाय. 2 नव्यो कुंड्यो ज्यो लायल्यो त्यो ते खंय दवरपाच्यो तें पळोवपाक जाय. कित्याक ते अश्यो तश्यो खंय दवरून बी उपयोग ना. ती झाडां व्हड जाता न्ही ताका लागून. आतां रांदपाचें करपाक जाय. रांदपाक जाय न्ही आतां तडका दाळ जी आसा पळय ती करतलें हांव. आनी कसली एक भाजी. आनी सांजची न्ही हांव पाव भाजी करतलें आयज. म्हटल्यार व्हडलेशें कांय घेवन बसपाना. जस्ट पाव भाजी करचें सांजचें. हो आतां वतलो न्ही हाका सांगल्यार वयता आसतना पाव घेवन यो म्हणून. आनी मागीर पाव भाजी करपाची सांजची. तर ती रेसिपी जी आसा पळय पाव भाजीची ती हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. करतालें हांव हालीं तेंपाक करूच ना पाव भाजी जी आसा ती. सो आयज खूब तेंपान खूब टायमान करता. सो म्हटल्यार तुमच्या वांगडा रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करया अशें म्हणून. सो चलात तर हांव आतां किचनान आयचें रांदून बी घेता. आनी थोड्या टायमान मागीर मेळटा तुमकां. ओके
आनी हानी एक गोष्ट सांगपाची म्हटल्यार खूब जाणांनी म्हाका हेअराक म्हळ्यार हेअर ट्रिटमेंट कसलो केला, कशें केलें, बजट एंड ऑल सगळें विचारता कितलो खर्च आयलो तें बीन. सो म्हाका म्हाज्या एक सबस्क्रायबरान व्हिडिओचेर थंय म्हळ्यार यूट्यूबाचेर बी कमेंट केल्लो आनी एका म्हज्या व्हिवरान म्हाका इंस्टाचेर बी मेसेज केल्ली की तुवें कसलो ट्रिटमेंट घेतला आनी स्मूथनिंग जें आसा पळय तें करपाक कितलो खर्च आयलो आनी पयलीं कसलो ट्रिटमेंट घेतलेलो काय म्हणून, इफेक्ट तेजो कसो तो. सो तुमकां हांव सगळें सांगतलें थोडेशें. जस्ट आयज शेनवार न्ही, आयज 8 दीस जाता म्हाका सारकें. लास्ट सॅटर्डेक केल्लें हांवें आनी एक थोडे 2-4 दिसांनी मागीर तुमकां हांव सांगता, कित्याक की म्हाजो हो स्मूथनिंगाचो फर्स्ट टायम. हेच्या पयलीं म्हाका हांवें केन्ना करूं ना न्ही. सो तुमकां हांव जसो म्हाका एक्सपिरियन्स येतलो, जसो टायम वयतलो तशें कळटा न्ही इफेक्ट बी मागीर. सो तेन्ना मागीर आनी 4-5 दिसांनी तुमकां सांगता हांव की हांवें कशें केलें, कितें केलें तें. 5:30 जाली सांजची. मागीर तो येवन आमी जेवली बीन. तो येवन मागीर जेवली बीन आनीक मातसो रेस्ट घेतला. आतां 5:30 जाली. 3 आयलो. तेजे नंतर जेवता, आयदनां धुता, किचन सगळं निवळ करता. मागीर 3:45 जाली म्हाका आनी मागीर मातसो बसली, रेस्ट घेतलो. आनी आतां जी रेसिपी तुमच्या वांगडा आयज म्हाका शेअर करपाची आसा पळय न्हू, तेज्या तयारेक लागलें. हो न्हिदला भितर. म्हळ्यार कितें जाता, वताक बायकान भोंवता न्ही तो, सो टायर्ड जाता वताक. तुमकां तें खबर आसा वत कसलें तें. हांव कपडे सुकपाक घालपाक गेल्ले, जाम जालें सगळें. वतान मातशें 5 मिनटां काडून तो दनपारा गेल्लो 11:15 कितल्या. तो 3 आयला. तुमी चिंतात त्याच टायमार चड कडकडीत वत आसता न्ही, ताका लागून मातसो टायर्ड जाला म्हण न्हिदला. आनी आतां म्हटलें हांवें हेका न्हिदूनी रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. मागीर कितें जाता, लायट वता आनीक तिळसाण जाता की मागीर बेजार येता करपाक अशें म्हणून आतांच एन्नाच करून दवरता. आनी कितें जाता, आतां जर 5:30 जालें, आतां हांव शूट करपाक लागलें न्ही, शूट करून करता म्हणल्यार 1 वर तरी वतलें. 6:30 पावणे 7 तरी जातली. सो ताका लागून आतां बेगीनच जें आसा पळय तें करपाक लागता. तर बारीकशें चॉपिंग बिपींग जें कितें आसा तुमी सगळी भाजी कट करून थोडेशें सामान लागीं करून दवरला. पयलीं म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करचे पयलीं तुमकां कंटिन्यू हो व्हिडिओ करचे पयलीं सगळें रेडी करून दवरया अशें म्हणून. तर सगळें रेडी केलां, दाखयता तुमकां सरया भितर आनी बेगीन करपाक स्टार्ट करया. फॅन बी लायिल्लोच आसा. हो न्हिदलेलो हांगासर. मागीर हांव चॉपिंग बोर्डाचेर कट करता. तो आवाज येता म्हणून उठून भितर रुमाक गेला, हांगात हें केल्लो. आनी हांवें मच्छरांक लागून दार, विंडो सगळें बंद केलां. हे विंडो, ते विंडो, किचनांतले विंडो सगळें बंद. सगळं काळोख. हे पळय हांगासर काडून दवरलां सगळें. सो हे पळय सगळें जें आसा पळय भाजी बिजी काडून दवरल्या. तर तुमकां दाखयता कितें कितें हांवें घेतलां तें. ही हांगासर भाजी म्हळ्यार जितली कितें भाजी म्हाजे कडेन अवेलेबल आशिल्ली पळय न्हू ती सगळी हांवें हांगासर काडून घेतल्या. सो थोडेशें मटर जे आसा पळय न्हू तेवूय आसा म्हाजे कडेन. पळय हांगासर सगळ्यात पयलीं हे हांगासर हांवें बटाट घेतल्या. 2 मिडियम सायजाचे, मोठे नाशिल्ले, मिडियम सायजाचे बटाट हे हांवें हांगासर कट करून उदकान घालून दवरल्या काळ्या पडटांनी अशें म्हणून. सो बारीक कट करपाची ना, खंयचीच भाजी जी आसा पळय ती रफली अशी करून चॉप करून घेवपाची. फायनली आमकां ही शिजोवन मॅश करून घेवपाक जाय. सो हे हांगासर 2 बटाट घेतल्या. तेच्या नंतर ह्यो हांगासर कॅप्सिकम घेतल्या. हांगासर कॅप्सिकम आशिल्ली म्हाजे कडेन फ्रिजान, जितली आशिल्ली पळय न्हू तितलीच हांवें घेतल्या. एक्चुली न्ही सगळे भाजी जी आसा पळय ती आमकां इक्वल क्वॉन्टिटीन घेवपाची आसता. बट म्हाजे कडेन कॅप्सिकम जे आसा पळय न्हू ते 2च आशिल्ल्यो बारकेल्यो. सो त्यो दोनूय हांवें हांगासर घेतल्या. हो हांगासर कॉलीफ्लावर घेतला. तेच्या नंतर हो हांगासर हांवें बीट घेतला, ग्रीन चिली, टमाट, मटर आनी गाजर. सगळी जी आसा पळय न्हू भाजी ती इक्वल क्वॉन्टिटीन घेवपाची. जर तर इक्वल क्वॉन्टिटी तुमचे कडेन ना अवेलेबल जाल्यार तुमचे कडेन जितली भाजी आसा पळय तशी घेवपाची. अशें ना की हीच भाजी घेवपाक जाय, तीच भाजी घेवपाक जाय, ही इतलीच क्वॉन्टिटी घेवपाक जाय, ते तितलेच क्वॉन्टिटी घेवपाक जाय अशें कांय ना. आनी हो न्ही हांवें हांगासर घेतला कांदो. 2 मिडियम सायजाचे कांदे जे आसा पळय ते हांवें हांगासर बारीक चॉप करून घेतल्या. तर हो न्ही हांव आतां सद्याक शिजोवपाक घालचें ना. मागीर जेन्ना भाजी तळसून घेता पळय, फोडणी करता पळय भाजयेची तेन्ना यूज करतलें. सद्याक सगळी भाजी चॉप करता आसतना होय बीन हांवें ताच्या वांगडा चॉप करून घेतलो. हो हांगासर कुकर, हितून हांव सगळ्यो भाजयो ज्यो आसा पळय आतां म्हाजे कडेन ते सगळे हितून घालून घेता. गाजर, शिमला मिर्च, टमाट, नेक्स्ट हांगासर कॉलीफ्लावर. सगळ्यो भाजयो न्ही हांवें बऱ्यो धुवन कट करून घेतल्यात. ग्रीन चिली,
बीट घातलं की ना कलर आणि यूज करपाक पडना, म्हणल्यार जो फूड कलर आमी यूज करता पळय तो आनी यूज करपाक पडना भाजयेक. सो बीटरूटानच कलर जो आसा पळय न्हू भाजयेक तो बरो येता. हांगासर मटर, तुमचे कडेन जर फ्रेश मटर अवेलेबल आसा न्ही जाल्यार तुमी ते घालपाक जाता. हे म्हाजे कडेन न्ही फ्रोजन मटर आशिल्ले सो हांवें तशेंच घेतल्या ते. नेक्स्ट हांगासर बटाट, सो हे न्ही हांवें हांगासर 1.5 पेलो जे आसा पळय न्हू तें उदक घालून घेतलां. हें तुमी पळोवपाक शकता. हांगासर चड उदक घातलें न्ही मागीर तें सगळें पिचपिचीत जाता, पातळ जावन वता आनी मागीर जर जाय पडलें जाल्यार उदक घालपाचें गरम उदक करून. हांगासर 1 चमचो हांव हें मीठ घालून घेता. गॅसाची फ्लेम मिडियमाचेर दवरून हेका न्ही हांव आतां 5 सिटयो काडून घेता. भाजी जी आसा पळय न्हू जितल्यो आमी भाजी घातल्या सगळ्यो न्ही बऱ्यो कूक जावपाक जाय. मॅश करता आसतना न्ही आमकां म्हळ्यार त्रास पडपाक जायना, बऱ्यो न्ही रोखड्यो मॅश जावन येवपाक जाय. अशा रितीन आमकां ह्यो भाजयो ज्यो आसा पळय त्यो आतां शिजोवन घेवपाक जाय. सो आतां न्ही हेका आमी 5 सिटयो काडून घेवया. गॅसाची फ्लेम न्ही मिडियमाचेर दवरून हेका न्ही हांव आतां 5 सिटयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो काडून घेता. सो 5 सिटी जाली की ना कुकर जो आसा पळय तो आमकां तसोच थंड जावपाक दिवपाक जाय. म्हळ्यार कुकराची अशी करून सिटी वयर करून आमकां प्रेशर ओडून जबरदस्तीली ताका थंड करपाचो ना. कुकराक न्ही हांवें हांगासर 5 सिटयो काडून घेतल्यो. हे पळय कुकर जो आसा पळय न्हू तो आतां थंड जाल्लो आसा. ऑलमोस्ट एक 40 मिनिट्स हांवें कुकराक रेस्ट टायम दिलो. सिटी जी आसा पळय न्हू ती आपोआप केली की ना बरें जाता. कुकर ओपन. हितून जे कितें एक्स्ट्रा उदक आसा पळय न्हू म्हळ्यार उदक आतां भाजयेच्या लेवलाक आसा न्ही सो थोडेशें उदक जें आसा पळय तें काडून घेता आनी भाजी जी आसा पळय ती कुकरानूच हांगासर मॅश करून घेवया. सो हे न्ही हांगासर भाजी जी आसा पळय सगळे वेजिटेबल्स मॅश करून जाल्ले आसा आनी बीटरूटाक लागून कलर जो आसा पळय तो तुमी पळोवपाक शकता कितलो बरो असो येयला पळय न्ही कलर. सो हो कुकर असोच हांव आतां काडून सायडीन दवरता आनी हेच गॅसाचेर न्ही लोखणें जें आसा पळय तें तापोवन घेता. फ्लेम लोवाचेर दवरून हे लोखणें जें आसा पळय तें आमकां आतां तापोवन घेवपाक जाय. तितून हांव न्ही आतां थोडेशें तेल घालता. एक 2 चमचे सुमार न्ही हे हांगासर तेल तापलें की ना तितून हे हांव हांगा बटर घालून घेता. सो बटर बी आमी न्ही हितून आतां मेल्ट करून घेवया. बटर सगळें मेल्ट जालें की ना तितून हांव घालता कांदो. हो जो कांदो हांवें कट करून घेतलेलो पळय हो तो सगळो कांदो न्ही आमी आतां हितून मातसो बरो तळसून घेवया. बटर आनी तेल जें घातलां पळय तितून हो कांदो आमचो फ्राय जाता. हाप्यात ऑलमोस्ट हाफ असो फ्राय जाल्लो आसा आनी एक 2 ते 3 मिनटांनी हो आमकां हितून आतां तळसून काडपाक जाय. सो तेदो म्हटल्यार न्ही हांव तुमकां मसालो जो आसा पळय तो दाखयता. हो पळयात हांगासर मसालो हांवें काडून घेतला कितें जाय तो. तर हो हांगासर बारीक चमचो जो आसता पळय तो बारीक 1 चमचो हळदीचो पावडर. सेम क्वॉन्टिटीन हो हांवें हांगासर घेतला रेड चिली पावडर. सो सेम क्वॉन्टिटीन न्ही हो हांवें हांगासर घेतला होममेड गरम मसाला 1 चमचो आनी हो 1.5 चमचो सुमार न्ही पाव भाजी मसाला जो मार्केटान अवेलेबल मेळटा पळय न्हू तो पाव भाजी मसाला हो हांगा. थोडीशी आमकां लागतली जिंजर गार्लीक पेस्ट. तेच्या नंतर हे थोडेशें मीठ जाय आतां आमकां आनी हें जें उदक हांवें काडलेलें पळय कुकरांतलें तें 1 कप सुमार हें उदक हांवें काडून घेतलेलें. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांव हितून जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून घेता. अर्दो चमचो सुमार न्ही जिंजर गार्लीक पेस्ट जो आमचो रेगुलर चमचो आसता पळय तो चमचो. आनी आतां जे कितें आमचे मसाले आहा पळय ते सगळे घालून घेवया हितून. गरम मसाला, हळदीची पावडर, रेड चिली पावडर, हो पाव भाजी मसाला मिक्स करूया. मसालो जालो परतून आतां न्ही हितून आमी मॅश करून जी भाजी दवरल्या पळय ती घालून घेवया. थोडेशें न्ही आमी हितून उदक घालून घेवया आनी आमी आतां शिजोवन घेवया. म्हणल्यार हेका न्ही खतखतो काडपाक जाय आनी भाजी जी आसा पळय न्हू शिजता तशी आनी दाट जायत वतली. सो आतां सद्याक तुमी भाजयेची कन्सिस्टन्सी जी आसा पळय न्हू ती पळोवपाक शकता. हितून थोडेशें मीठ घालून घेवया आनी मातशें अदमासान घाला कित्याक की आमी न्ही भाजी जेन्ना शिजयल्ली पळय
कुकरान घातले तेन्ना बी थोडेशें मीठ घातलेलें, सो ताका लागून अदमासान मीठ मातशें घालपाचें। खतखतो येवपाक लागला, कलर बीन मस्त असो येयला। आतां न्ही हितून वयल्यान थोडेशें बटर, ही पळयात हांगासर कसुरी मेथी मातशी हातीन चिड्डून घालता, चडय घालपाची ना कोडू जाता मागीर। थोडीशी ग्रीन कोरिएंडर मिक्स करूया। ही पळयात थिकनेस, भाजयेची थिकनेस जी आसा पळय न्ही सारकी परफेक्ट आयिल्ली आसा। ही पळयात, तर गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियमाचेर दवरून न्ही हेका खतखतो काडलेलो। आनी आतां न्ही गॅसाची फ्लेम आमी बंद करया आनी हे धापून दवरया। आनी ही हांगासर आमची पाव भाजी जी आसा पळय ना, पळयात मस्त अशी घमघमीत वास सुटला, परफेक्ट अशी पाव भाजी तयार जाल्ली आसा। आनी हो पळयात हांगासर किचनाचो मॅस सगळो, सो हे सगळें आतां काडून घेता, निवळ करता आनी मागीर खावपाच्या टायमार मेळटा तुमकां। आयदनां बी खूब आसा धुवपाची। तर ही हांगासर भाजी जी आसा पळय न्हू ती हांवें परत गरम करपाक दवरता। थंडी पडटा न्ही भायर रोखडीच थंड जाता, कसली थंडी, भायर वचपा जायना। पळय पात्रांव कांदो कट करपाक हेल्प करता, हय कांदो कट करपाक हेल्प करता हे। सो आमी न्ही हे गरम करून घेवया, पाव जे आसा ते पळय लायणी लायल्यात। बटर ही न्ही इल्लीशी ग्रेवी आनी हे न्ही मस्त अशे पाव बरें बटर लावन मातशें वयली जी लेयर आसता पळय न्हू तो मातसो कडक जावपाक जाय। सो पाव गरम करून घेतले, आतां भाजी जी आसा पळय न्हू ती सर्व करून घेवया। पात्रांवान हांगासर कांदो बी कट केलो, सो आतां भाजी सर्व करून घेवया। सो हे पळयात हांगासर गरमा गरम भाजी, पाव आनी हे ताजें सगळें साहित्य। आनी आयज रिव्यू आपूण दिना, म्हाका दी खंय, कित्याक एवरी टायम तोच दिता न्ही रिव्यू अशें म्हणून। तर आयचो रिव्यू जो आसा पळय न्हू तो हांव दितलें। थोडीशी कोथमीर, हा मस्त कांदो आनी एक्चुअली बटर जे आसा पळय न्हू ते हांवें हितून खूब घातलां, ताका लागून हांणी आनी बटर घालना। लेमन ताका रूच येयले आनी पाव कशी जाली सांग। सांग है हय ना रे, व्ह्यूअर्स आर वेटिंग। आता मेरी जबानी मेरी तारीफ। घरा कडेन केल्ली जी आसता पळय ती सामकी यम्मी आनी मस्त जाता। खूब तेंपान केला आतां हांवें ही जी केल्या ती, पयलीं करतालें आसताली तरी अशें मदीं मदीं, आतां खूब तेंपान केल्या अशें दिसता हेका झंझट अशें म्हणून हांव करनाक म्हणटा। बट खरेंच सांगता, खरेंच खूब टेस्टी, खूब यम्मी जाल्या। तुमी एकदां ही रेसिपी जी आसा पळय ती फॉलो करून ट्राय करून पळयात। आनी जेन्ना केन्ना पाव भाजी करता पळय ना तेन्ना न्ही ट्राय करात, असले जे हे पाव मेळटा पळय बेकरीन जे पाव मेळटा पळय ते हाडपाचे, जे आमच्या नॉर्मल पदेरा कडेन मेळटा पळय न्ही ते न्ही, असले हे बेकरीचे पाव जर तुमचे थंय अवेलेबल आहा न्ही ते पाव हाडात जेन्ना तुमी पाव भाजी करता तेन्ना, खरेंच खूब टेस्टी, खूब यम्मी लागता। सो ही आशिल्ली म्हाजी आयची रेसिपी। दी रे एक बायट ट्राय करता, रिव्यू दिनाका, जस्ट एक बायट ट्राय कर। बरी जालें न्ही? सो खरेंच खूब बरी यम्मी जाल्या सारकी टेस्टी अशी। तुम्ही माझी रेसिपी एकदा ट्राय करात आनी कमेंट करून सांगात की मागीर कशी जाल्या ती। सो ही आशिल्ली माझी आयची रेसिपी तुमच्या खातीर स्पेशल अशी पाव भाजी। सो एकदा ट्राय करात आनी मागीर कमेंट करून सांगात की कशी जाल्या ती। आता सद्याक तरी आमी न्ही खावन घेता ही पाव भाजी जी आसा ती, थंड जातली, थंड जाता खंय आतां खूब वेळ जालो मोबायल घेवन आसा न्ही ताका लागून सांगता। आनी आयचो व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो हेच्याच वांगडा हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्याक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन। तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात। व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका। नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात, चॅनल बी सबस्क्रायब करात। चलात मेळया फाल्यां, तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।